विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांके मिगेले मोगाच्यो नमस्कारू आणि स्वागत. आयचे अध्याया नाव आमगेले चेडूपणाचे यक्षगान गम्मत. उडपांतू फेब्रुवारी 11 आणि 12 2 दीस पैरी राज्य मट्टाचे यक्षगान संमेलन जाले. प्रप्रथम संमेलन काही यक्षगान म्हण कसं नाही म्हण गोतनतिल्यांक यक्षगानाचे विविध रूपाचे प्रदर्शन गोष्टी पुरा आशिल्ले. ताळमದ್ದಲೆ बॉम्बे आट तेंकुतिट्टू बडगुतिट्टू पुरा नमुन्याचे यक्षगान थंय चलत आशिल्ले. आनी त्या विशयान मस्त गोष्टी आमकां यक्षगाना विशयान मस्त कसं नाही माहीत नातिल्यांक थंय प्रत्येक विशयान आयकूची आसक्ती असल्यार मस्त नमुन्याचे विचार कळयता आशिल्ली ती. तितलें मात्र न्ही, थंय मस्त एक आंगडी घालेलीची. त्या आंगडेंतू आसक्त आशिल्ल्यांक यक्षगाना संबंध पडलेले पाविल्ले वेशभूषण जावं ताका घालचे आभरण जावं हें पुरो थंय उपलब्ध आशिल्लें. आमी मोला घेवूं आशिल्ले. उडपी मग्गा कापड तें कासे घालचे ते चौकले आवगले आनी थंय कुडले शिवून आनी समी दिता आशिल्ली ती सायज दिल्यार. किरीट सकट आशिल्लें. तितलें मात न्ही, कोणाक आसक्ती आसल्यार थंय दूड दिल्यार आमकां आमी सांगिल्ली वेस तांणी घालून सोडता आशिल्ली ती. आमी ते सांगिल्ले वेस तांणी घालून सोडून ताका कसं एक तांणी पाप एक किंचीत तांणी एक ताका एक चार्ज करता आशिल्ली ती, शुल्क घेता आशिल्ली ती. जाल्यार ते वेस घालून भोंवतल्यांक एक जावची संतोश. मिगेली एकली फ्रेंड शिल्प म्हूण आसा, तिणें शुर्पणखील वेस घाललो. ती गेले ते वेस घालता आसतना अर्द घालता आसतना हांव तें कसलें की तेका वता ना, ही ते बैसून वेस घालयतस. वेस घालयता आसतना ही म्हूण म्हाका गोत्ता. हांव हिका पळयता आनी ती म्हाका पळोवन हांसली. हांसतना लेखलें हांवें कोण की मिगेल गोत्त आशिल्ली मनीस अशें पुरो म्हणून. इतलें कलात्मक जावन तिगेले ते एक वेस घाला म्हणल्यार ते वेस घालतले ना भारी एक छंद. त्या मागीर ती की तिगेले लागीं आशिल्ली आनी कोण की म्हाका ती कोण म्हूण सांगतरी म्हाका कळलें. तितलें छंद ते किरीट ते हेज्जे आमगेले इतलें छंद एक संस्कृती यक्षगान संस्कृती आमगेले निजावन आमकां एक म्हालगड्यांनी कसं लायक एक सांस्कृतीक परंपरा दिला. आज ते आमकां एक दोळ्यार पळयता मेळटा आनी कितलो खूश जाता. इतलें मात्र 3 वेदिकी घालून न्हू, 3 वेदिकेनी विंगड नमुने कार्यक्रम जाता आशिल्ले. भारी एक छंद आहे यक्षगानाचे एक थंय प्रदर्शनी आनी गोश्ट्यो आनी प्रत्येक यक्षगाना संबंध पडलेले प्रत्येक विशय थंय चलता आशिल्ले. यक्षगाना आसक्त थंयची जेवण खाणं हें वाडके म्हणटोसो ते करून न्हू थंय आसता आशिल्ली ती. सकाळ दोकून रात्री मध्यरात्री ते थंय आसता आशिल्ली ती. आमी आमकां साध्य आशिल्ली तेन्ना वचून घेवन बैसून गोश्टी आयकून पुरा नमुन्याचे आनंद घेवंक आयिल्लेस. कित्याक म्हळ्यार यक्षगान परंपरे आमगेले मस्त फुडें दोकून वचूची परंपरे. म्हाका ही अशी आलोचना करतना हांव प्रतिपंता मिगेल गांवचे खबर तुमकां सांगचें आसा. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येकल्यांक तांगेल्या गांवांत एक थंय एक विंगड नमुने आकर्शण म्हणचें आसता. आमगेले गांव म्हणटाना तांचें एक आकर्शण तांचें एक मोग तांचें एक मायपासूं विंगड. तशी मिगेल गांव सोमेश्वरांतू हांव सान आसतना ते यक्षगानाच्यान येयल्यार बैला गाडयेर येवचें आशिल्लें. बैला गाडयेर तांगेलो व्हडोड पेटारो आतांच्या म्हणके सूटकेसांनी कयस बेताचे व्हडोड पेटार घेवन ताणें आयली ती म्हण जाल्यार आमकां इतलें आमगेले पायर नेल्यार ना. आमकां गोत आसा आज आमगेल्या गांवांतू यक्षगान आसा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना आमगेल्या गांवांतू टेंट घालून घेवन यक्षगान करता तितलें एक सामर्थ्य कोणाक ना आशिल्लें. ते देखून लागीं गांवांतू खंय जे टेंटाचे खेळाच्यान आयल्यार एक दीस फुडें तांणी येवन घेवन आमगेल्या गांवां राबून घेवन हांगा एक कुडाजनां ಒಟ್ಟು करून घेवन दुड्ड घालून घेवन तांगेले कडेच्यान एक यक्षगान करयता आशिल्ली ती. कितली दिता आशिल्ली ती कसं कितें आमकां कसं नाही गोतना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या डिपार्टमेंटांतू ना, आमगेले गांवांतू तांणी येवन घेवन आमगेले गणपती देवस्थानाक एक पूजा करून घेवन आमगेले बस स्टँड रात्री नंतर ते बसींनी ना ते देखून बस स्टँडांतू एक मांटो घालून घेवन तेंचे रंगस्थळांत तांगेले मानशांनी दवरून घेवन
माणसं तांगेले हाडटा आशिल्ली की आमगेले गांवचे कोणालो एक घरकड दोकून एक मानचे अडी मानचे जेवण दवरता आशिल्ली की एक नमुने थंय यक्षगाना एक रंगसजी करता आशिल्ली ती पेट्रोमॅक्सा दिवो करंट ना आमगेले गांवांत खांब्या पुरा 4 सुत्ताना पेट्रोमॅक्स लांबोन मागीर एक नमुने तांतू एक नमुने चंदाय मायकय ना इतलें करून घेवन मायक ना जाल्यार काय बेजार ना उलयतलें तांकां ताळ आसा तांणी तिरडून घेवन भागवताल ताळ आसा कडस मागीर एक रात्री सकाळ जेवण जेवण 8:30 9 9:30 9:30 10 गंटे म्हणटाना पुरा जन आमगेले बस स्टँडान तूं उठ जाता आशिल्लीं ती ताज्या फुडेची गांवचे कोणी एकलो मनीस ते यजमानाक घेवन घेवन मेळाच्या यजमानाक घेवन घेवन घरान घर वता आशिल्लीं ती एक 9 गंटे म्हणटाना इता म्हळ्यार त्या वेळार दादले मनशान आसूची वेळ म्हणून घेवन तेन्ना घरान घर वचून घेवन दादले मनशां तांगेले येता शक्ती तांगेले दुड्ड आमगेले घालून घेवन ते यक्षगानाक तांगेले एक हात जोडसिता आशिल्लीं ती तशें आसतना पुरो आमकां ते खंब न्ही पुरचे सुरू करतना आमकां गॅरंटी जाल्लें आज आमगेले गांवां यक्षगान आसा म्हणून तितलें मात्र न्ही आमगेले ते ईश्वर देवस्थानां जगलेरी तांणी पुराय निरता आशिल्लीं ती जेवण करून घेवन तांकां जेवणा वेवस्था थंय करता आशिल्लीं ती जेवण करून घेवन पुराय ते जगले निरता आशिल्लीं ती आमी केलो व्हडलो हबूरच्यो निलकूद येता आशिल्लीं ती आमी तांणी न्हिदलें पळयतना आमकां एक खुशी हास इता म्हळ्यार दिसाचे सांजवाळ थंय त्यान म्हळ्यार न्हिदोन मागीर उठान घेवन एक कॉफी की च्या की कसो पळोवन पिवन आमगेले ते बस स्टँडा मागशी एक जमकन की कसो की बांदून आड करून घेवन तांतू भितर तांगेले वेश घालचे एक चौकी थंय बांदिता आशिल्लीं ती आमी गे तांणी ते लायट पेट्रोमॅक्स थंय दवरून घेवन तांणी ते पडद्या मागशी वचून घेवन वेस घालून बैसले सदना आमी चेडू पुरा थंयची गेलो व्हळा आमकां बिश्टान धांवडायता आशिल्ली तांणी तांकां म्हळें कोया 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 आमी उलयता नवे कर जाता आशिल्ली दिसता जाल्यार आमी ते हाजी ते तांणी वेस घालच्याक मात्या रिब्बन बांदूची दोकून तोंडा सारयलेले ते पेंट दोकून तांणी लायलेले जाम दोकून तोंडा लायलेली चिक्की दोकून प्रत्येक म्हाका हाजी दोळ्यार रायता असो तांणी घालची ते एक वेस सान सान कन्नड दवरून तांगेले तोंडाचे मेकअप तांणी करून घेता आशिल्लीं ती ते कशी करता आशिल्ली की तांकां गोतू ते ताका एक कसं तांची तरबेत अशा पुरो भारी छंद करून घेवन करता आशिल्लीं ती कापड न्हेसयताना मात चिके कोणाले सहाय घेता आशिल्लीं ती आमी ते पळयता अशें आमकां ते यक्षगान पळयल्या पशी चड तांणी ते वेस घालची चंदाय पळोवची तितली चंदाय मागीर 8:30 9 गंटे म्हणटाना घरा वचून जेवन येवं का न्हय म्हूण घेवन आमी एक वेळा तीन कुशेरी उठान घेवन तांगेले वेस पुरा जेवताले पुरा आमी येताना जेत्ता म्हूण लेखून घेवन तांगेले ते भुजा घालचे ते भुज किर्त्यो आनी माथ्या घालची ते व्हड व्हड किरीट अयो देवा ते आपण पळोवचे आमी सायडा घालची ते तांगेले ते एक तांबडे हाजे पट्ट्यो ते पुरा आपण पळोवचे आनी ते एक नमुने ते किरीटा वयर अशी नवील गरी हगूरा पडचे आमी इता म्हळ्यार एक नवील गरी समीत झेल्ल्या जाल्यार आमकां वर येत नवे म्हूण घेवन आनी ते किरीट हगूर माथ्या दवरून घेवचे आमी सान्न नवे ते व्हड किरीट अशें माथ्यार दवरता आनी कोणी पळयलें म्हणजे आमकां 2 गांडीर मारता आशिल्लीं ती जाल्यार आमी दवरून घेतल्या ते किरीट व्हड जाल्या निमित्त ते आमगेले सगळे तोंड कवर जाता आशिल्लें केलो वळाक जाल्यार आमी ते पुरो संतोश भोगून घरकडे येवन जेवण करून घेवन धांवता आशिल्लीं आमी वताना आमकां एक थोडे दुड्ड कसले आमगेले आन दिता आशिल्लो खर्चाक म्हूण घेवन ते नेलकंड भाजील विकता ती चारबुऱ्या उपकर विकता ती हें पुरा खावच्याक म्हूण घेवन आमगेले फ्रेंड्सान पुराची पाप ಸ್ವಲ್ಪ कश्टारी आशिल्ली जन तांणी पुरा आमगेले घरांत काम करताची असल पुरा जन आमगेले म्हणके एक थोडे जन जाल्यार आमगेले गांवांत असल भेद न्ही तांगेलोट बसूच्यान ज हांगेलोट बसूच्यान ज तसो सकड कसं न्ही पुरा जनांनी गुणी घालचे आमी तांतू बसचे आमगेले घरकडे दखून हाडलेलें खाण न्ही खावचें कसन हाडचें चांबुरो असले घरकडे दखून व्हरचे आशिल्ले मागीर आमगे ते केलो वळाक आन्न हाडलेलें पेपरमिंट बिस्कीट कसं आसूं म्हूण जाल्यार आमी आम्माले निमून घेवन ते एक तोट्ट्यांक आनी तो पेपरार तेन्ना प्लास्टिका तोट्टे न्ही म्हण ना न्यूज पेपराक कुडक्यान चोळक्यान बांदून घेवन आमी व्हरता आशिल्लीं ती आनी आमी ते लागीं आशिल्लें पुरा दिवन घेवन आमी खाता आशिल्लीं ती तांणी पुरा पाप ते बिकण शिजोवन वता घालून दवरलेले ते सांताणी आनी चिंचारो भाजून दवरलेलो चिंचारो आनी मिठ्ठा घालेलो आंबाडो पुरा घेवन घेवन येता आशिल्लीं ती आमगेले वट्ट आशिल्ली
आमी ते खावन कुशेर येद्रा बशे. मागीर गे थंय भागवतान आनी येवन बैसून चेंडे शब्द जाले सदना आमगेले आंग आंग नांतशिले, आंग आंग नांतशिले. सुरेख आगेले बालगोपालाल प्रवेश, मागीर हांगेले श्रीवेशाल प्रवेश, ह्या पुरा जाता तांगेले गणपती पूज आसता ताजे फुडें. गणपती पूज आमकां आयक पडटाना रोमांचन जेवचे. इतलें म्हणटाना आमी येद्रा बसून पळयत सुचे. व्हड्डलो गावळाक ते पर्दो धरून घेवन तांणी हे कडेन नांदचे, ते पर्दे टपक्क काडचे, आम्यांक बशील कडेन लॅक घालचे. आज कसले काणेशा पुरो म्हणून आमकां कसली काणी गोतना जाल्यार आमगेलो आम्मान खंय पुणी आमकां यक्षगाना काणी पुळी श्वेतकुमार चरित्री की आनीक की आगेले नळदय मयंतील की काण सांगिल्ली निमित्त आमकां ಸ್ವಲ್ಪ पुरा गोत्तस तशिले. तशी चंद्रहासाल काणी की आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगतशी निमित्त आमी गेस करचे हाजी हें आसचें पुरो तें जाय आसचें पुरो म्हणून. जाल्यार ताणें व्हड्डोलो बैसून घेवन तो एक राय सांगता, बल्ली रेणय्या इरुವಂತಹ ಸ್ಥಳ म्हूण तागेलें गांवां नांव सांगून तागेलें तेन्ना आज ही काणी म्हूण आमी पुरा जाणां हांगा आमी गेस केलेली करेक्ट जाल्लें म्हूण लिखचें. मिगेल अम्माक उसरुमेटी बाद आशिल्ली. ते उसरुमेटी बाद आशिल्ले निमित्त मिगेल अम्माक थंय आमगेलें तें ओपन बस स्टँडा जेवचें न्हय तें दव पडटा. कितलें तें दव पडटाना अम्माक कितलें मफलर घाली कसलेंय घाली तें पडल्यार अम्माक उसरुमेटी बाद जाता म्हणून आमगेल्या अन्नान ते आगुंबे वच्चे एक टॅक्सी आमगेलें तें राबून आसतशिल्ली ती हाड अम्मा रंगस्थळ दिशी तशींची अम्मा येद्रा तें व्हॅन राबोवचें. ते व्हॅनार अम्मान बसयली तेन्ना अम्माल वट्ट अम्माल केलो फ्रेंड्स आमगेले पैकीचे न्ही आसा ती तांणी येवन ते व्हॅनार बसचे. केलो जर म्हणटा आशिल्ली ती व्हॅनार बसल्यार आमकां त्या अशी तिरपून बसका गो आमी नाका आमी आमकां जेता आमकां कांय तोंदर ना आमी सकयल खुर्ची घालून बसता ती म्हणून तांगेले घरा करून खुर्ची हाड घेवन तांणी भायर बसता आशिल्ली ती अम्मा आनी अम्माले म्हणके केलो जन व्हॅनार बसून पळयता आशिल्ली ती. तांकां कितले वेळ जाता की तितले वेळ पळोवन घेवन अम्मा मागीर घर कडेन येता आशिल्ली. मिगेला अनामा आनी एक राज बाप्पा म्हूण आशिल्ली ती आमी तांणी पुरो येद्रा खुर्चेर रुकून बाप्पा तांणी पुरो खुर्चेर बसचे. आनी आपी माई आनी कृष्णाच्या बायल ही आमगेली भागीरथ बाप्पा अम्मा लोट बसता आशिल्ली. पद्मावत बाप्पा ती वय तशीची व्हॅनार बसता आशिल्ली. अशी पुरा जनान बसून पळोवचें. आमी चेडवांनी राज बाप्पा पाया म्हणून तूं बसये इता म्हळ्यार राज बाप्पा तिगेले कापडा वंटे भितरी चाकुली उंडो भाजिल कणगां आपोळू भाजिल पणसां आपोळू असल पुरो बांदून घेवन येता आशिल्ली. ती खाता ती एकली खाता वे गे गो म्हूण आमकां पाया म्हणून आशिल्ली चेडवां पुरो आमकां दिता आशिल्ली. वांटून गांवचें बेस न्हू गांवच्यांक तशी देखून गे गो म्हूण आमकांय दिता आशिल्ली. आमी पुरा आशेर तिगेले पाया म्हणून तूं बसून यक्षगान पळोवचें. ती खुर्चेर बसून तिणें खावचें आमकांय दिवचें. आमी पुरा कुशेरी खावचें. खावन घेवन तें एक हाप्पोळू तो येद्देच सान चूर करून खाता असो संतोश आजी भविश्य खंयच्या वटला वचून खाल्ल्यार समीत तितलें कसलें आमकां संतोश मेळना. तशी एक ती कापळ की एक पणसा आपोळ की त्या पणसा आपळा वट दोनी खोबरे कुडको की अशें पुरा दिवचें आमकां राजबाप्पमान. तशीची ती आमकां चेडवां मात्र न्ही तेका आशिल्ली बायल मनशांक सकट एक चिलांबर घेवन येता आशिल्ली ती अशी वंटी घालून घेवन येता आशिल्ली. आतां जाल्यार आमी म्हणटा आशिल्ली दिसता कशें ते चिलां घालून वंटी घालून आमकां नाका काबून गेलो तेन्ना ते आमकां ते हळशीक वंकारे कसलें गोत्ता खावचें बसचें खावचें आनी पळोवचें अशी संतोश रे. आमी ते एक पुरा जन व्हड्ड सन्न पुरा बसून आनी तांणी पुरा जातीच्यांनी बसून ते भारी गमत. ताजे मदें तूं पेट्रोमॅक्सा उज्जो सान जाल सदन तांणी आमकां सूचन दिवचें. तेन्ना ते राबून आशिल्ले खंयचे एक कामाच्यान जेवो एक कोणी आमगेले बाप्पान जेवो ते पेट्रोमॅक्स काडून रापा 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 ताका पंप घालून घेवन ब्रायट करून घेवन दवरचें. तांतू हास्यगारान आयली म्हण जाल्यार जालें नवे आमकां कांय ना. कोडंगी म्हणटा आशिल्ली ती ताणें येताना आमी चेडवान पोण अशें कसलें म्हण गोतना पोण अशें ताणें ते एक टोपी ते एक नांचून येवचें नमुनो आनी ताणें उल्लोशीर स्टाईल आमकां भारी खुशी. स्त्री वेशान तेवे येताना तांगे वट्ट हास्यगाराल संभाशण आसता चेड जावन ताजे वट्ट आमकां एक संतोश विनी पळयल्यार तितलें चंद. मागीर ते स्त्री वेशाच्यान फुलां तोटशी करून घेवन काडचें हें पुरा पळयताना आनंद जेवचें.
रायाल दरबार ते स्त्रीवेश वार्डीक तांणी ते भायर स्त्रीवेश घालेले आनी तांगे सोर वरांची के चेंज करून घेवन एक नमुने बायल मनशान सोर करून घेवन उरलोचे ते पुरो आयकतना आमकां एक नमुने आंगान तूं रोमांचन अशें पुरा जावन घेवन मदें मदें तेची गुण्यार न्हीद काडची मदें मदें उठाचे युद्ध जाताना उठाचे व्हडलो शब्द जाता न्हय तेन्ना एके भागवतान गट्टी बॉ मारून कसं सांगतना आमी तेन्ना जाग जावन उठाचे न्हिदोचे उठाचे न्हिदोचे उठाचे आमकां सदां एक रात्री 2 घंटे 1 घंटे म्हणटाना आन एक वेळा येत तशिलो आमी न्हिदोन पडलीं की जाग आसा ती न्हिदोन पडली जाल्यार घरा कडेन व्हरया म्हूण घेवन आन येत तशिलो केलो वेळा अन्नान येवन आमकां जागोन निमगिताना येता वेचेरडा घराक ना 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 आमी पाय सकाळीं येताची म्हूण सांगचे मागीर अंतू इंतू सकाळीं फुडें एक 5 5:30 म्हणटाना तांगेले मंगलपद जाता तशिलें हें बायल मनशांनी ताज्या फुडें वता आशिल्ली ती पाप कित्याक म्हळ्यार सकाळ वचून मस्त जाणां गद्द्याक काम आसता आशिल्लें मस्त जाणां विंगड जाणां घरा वचून काम करता आशिल्लें मस्त जाणां तांगेले घर कडेन मस्त काम आशिल्लें हटे गोरवां आसा ती ताजी काम हें काम तें काम म्हणून घेवन चड जावन बायल मनशां घरा वता आशिल्लीं ती दाल मनशां चड जावन पाली ते बसता आशिल्लीं ती यक्षगान पळोवन घेवन केलो जण वता आशिल्लीं ती जाल्यार चड जावन हळ्ळेच पुरा बसता आशिल्लीं ती जाल्यार ते हळ्ळे बायल मनशां मात्र आमी सॅल्यूट करता कित्याक म्हळ्यार तितलें गद्दे काम तितलें हांगा हटे काम तितलें कोण कोणाल घरा काम कसकसान आसल्यार सबित सगळो प्रसंग पळोवन मंगलपूज जातानाच वचचें आशिल्लें तांणी आमी मंगल जालें मागीर घरा येवन न्हिदोचें न्हिदल्यार आमकां लोक खंय आसा आमकां गोत्तू ना हांव 1-2 वेळा घरा कडेन येवन 6 घंटे की 7 घंटे येवन न्हिदलेली तांणी ते पीन अशी न्हिदलेली उठयलेली दनपार जेवणा वेळाक हांव उठयताना पुरा जण जेवता आसा ती अयो आज कसून सकाळ जेवण म्हणलें तसा इत्या म्हळ्यार फाल्लीं जावन इतली वेळ जाला म्हूण गोत्तू ना त्या नमुने न्हीद काडचें आमी घे सांजवाळ मागीर आमी पुरा जणान फ्रेंड्सान ಒಟ್ಟು जेवचे ಒಟ್ಟು जाल्यार तेन्ना फूल दिसा जाल्यार ते यक्षगाना विशय पुरा उल्लोचे मात्र भारी गमत कोणकी एकल्यान ताका भागवतिकेचे घालचे ते कॉपी करचे आनी आमकां कळलेले नमुने आमी नांदचे आमी एक नमुने प्रसंग करचे इत्या म्हळ्यार आमकां ते लागीं ते दुड्ड दिवन टेंट घालची हेब्रेनी वचून आमकां पेटयना आशिल्लींची इत्या म्हळ्यार एक दुड्ड दिवका एक हेब्रे वचका रात्री वचून घेवन पद्दे तुमकां न्हीद आनी आयल्या कोण आपोवन हाडचें तुमकां कांय नाका म्हूण म्हणटा आशिल्लीं ती जाल्यार आमगेले नसिबारी हेब्रे टेंट घालतले यक्षगानाचे पुरा हांगा येवन घेवन यक्षगान करता आशिल्लें निमित्त आमकां ते देवळभर पळोवन घेवन आमकां ते संतोश भोगच्याकय मेळटा आशिल्लें तशी आमगेले एक सांस्कृतीक कले आमी मस्त कसं खर्ची नाशी जाल्यार रिची आमगेले गांवांतू आमगेले मलगड्यांनी आमकां पळोवची वेवस्था केल्या निमित्त मस्त न्ही जाल्यार त्या विशयान स्वल्पेक आमकां एक अनुभव अंदाजो जावं तशी केलेले आमगेले मलगड्यांक आमी कृतज्ञ जावन आसा ती आतां पयरी ते यक्षगाना संमेलनांतू खंय पळयलें थंय 3 की 4 वेदिकेरी यक्षगान जाता आसतना म्हाका म्हगेले गांवच्यान उडगास जालो आमगेले गांवांतू असल नमुने वेदिके असल नमुने रंगमंटप असल नमुने लायटाचे नाशिल्ले जाल्यार येद्रा पळयता बशिल्ले खुर्चेर बसून पळयता आशिल्ले जनाक आशिल्ले कितलो संतोश आसा की तितलो संतोश आमगेले गांवचे चेडवांक की मलगड्यांक की बायल मनशांक की दादले मनशांक की गोणीर बसून पळयतना तितलो संतोश आशिल्लो तितलो आनंद आशिल्लो तितले संभ्रम आशिल्लो संभ्रम जावका जाल्यार कसने होड वस्त जावका म्हणना पेट्रोमॅक्सा लायटारी 4 फोडी खांब्या मदीं एक रंगस्थळ बांदून थंय जावचे यक्षगानांतू कितले आमकां संतोश मेळटा की आमगेले मनस्थिती संतोशा सकयल कारण म्हणून पयर यक्षगान पळयतना म्हाका दिसलें आमी बगील संतोशाकय पयची संतोशाकय कांय व्यत्यास ना कितले चंदाय री पयरी जाल्ला फुडें जाल्ला आमी पुरा कडेन वचून पळयलेले आसा तशें करून हे यक्षगानाक कले शाश्वत जावन आसो आमगेले मुखावेल पिळगे बरें पळोवचें जावं चेडूं पळोवची ते चेडवांक हे यक्षगानाचे आनंद सगळ्यांक मेळ्ळो म्हूण सांगतची म्हगेले 2 उतरां हांगा राबोवन यक्षगाना विशयान हांव हांगा 2 उतरां कयत करता सगळ्यांकय नमस्कार.